कशें सोत मानूंक जाय हो पवित्र आत्मो येदे वक्तार आपल्या साद्या आनी सोप्या उतरांनी आमकां शिकयता. येदे वक्तार म्हाजें कांयच न्हू जेजू, पूण पवित्र आत्मो म्हजे वयर सगळ्या म्हज्या मायंडाचेर कंट्रोल करता. म्हणून जेजू तुका आर्गायता. थिंक टू माय मायंड एंड स्पीक टू माय माउथ. Thank you, Holy Spirit. You're taking control of this section now. You're going to speak to us what we needed. And you're going to speak that word and confirm that word with the signs and wonder. As I preaching, as the Peter was preaching, and the Holy Spirit come on them, and they listen on their own languages. So same anointing, I pass this in the name of Jesus. Whoever listening the word of God, they will understand their own languages, own word. I pray this prayer in mighty name of Jesus Christ. Amen. Amen. Hallelujah. 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 Shikara bara ra 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 bara ra ra shikara bara bara bara. Oh, ra 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 kira bara shara ra ra ra. Thank you, Jesus. Praise you, Lord. हांव धाकटुली गोवायकी सांगता आनी मागीर स्टार्ट करता. म्हाका हांव खरेंच पवित्र आत्म्याक विचारताली कित्याक म्हाका इंग्लिशीन टॉक दिवपाक. कोणी म्हाका विचारलें तूं इंग्लिशीन टॉक कित्याक दिता. सो पवित्र आत्म्यान बरें एक एग्जाम्पल दिलें म्हाका. आतां एक म्हाजें बिजनेस आसलें न्हू, म्हाजें एक शॉप आसलें आनी थंय एक कस्टमर येयल्लो आनी तो फक्त इंग्लीश जाणा आसली. हांव ताका कितें म्हणटलें आसली, वच म्हाका इंग्लीश येयना म्हणटली. कोण तरी म्हणटलो आपणाचें ओन शॉप आहा आनी ताका सेल करपाकूच जावो तेतून. कोण तरी म्हणटलो वच, कसली तरी इंग्लीश येता तो ताका सांगतलो न्हू आनी आपणाचें कितें शॉपार आहा तें विकतलो न्हू. ते फॉरेनरा इंग्लीश येना ताका, कशी तरी इंग्लीश उलोवन हें करतलो न्हू. ना तुमी करचें ना, सोडून जाल्यार बिजनेस तुमचो. कळोंक ना. आतां सपोज तुमचें शॉप आसा आनी तितून एक कस्टमर येयलो, ताका फक्त इंग्लिशींत उलोवंक कळटा आनी तुमकां फक्त आमकां कोंकणी येता. सो ते कस्टमराक आमी कितें सांगतलीं, चल आमकां इंग्लीश येयना म्हणटली. ना न्हू, आमी कसली तरी इंग्लीश येता ती उतरां आमकां ती आमी म्हणटली आनी तो सेल करतली न्हू. तशेंच म्हाका पवित्र आत्म्यान सांगलें, हे म्हाज्या बापाचें बिजनेस, हे प्रिचींग करपाचें बिजनेस कोणाचें, तुजें आनी म्हाजें, आमचें कोणाचें तरी. सो म्हाज्या बापाचें बिजनेस आनी बापाक जाय फक्त एक सोल सेव जाल्लो, ताका जावो एक आत्मो. आनी म्हाज्या भितर देवान हजारांनी आत्मे आसा, म्हाज्या भितर हजारांनी आत्मे आसा आनी म्हाजी डिजायरूय आसा म्हाका आख्ख्या संवसाराच्या कोनशांनी पावोवंक जाय. सो सगळ्या संवसाराच्या कोनशांनी पावतली जाल्यार सगळी भाशा जायी न्हू. एकूच भाशा जायी. हां कितें जालें, कळना भाशा, समजना. इंग्लीश समजना म्हणून सिस्टरीन सांगलें कोंकणीन घे म्हणून. आतां सुर्गीच्या बापाचें बिजनेस. Matthew 20:18 टू प्रीच. देव म्हणटा न्हू, वच आनी म्हजें शुभ वर्तमान परगटा.
We go up to 20. 20 poem. Take up. 20. Then I come to him, Mother Julia. 28. Sorry, 28. Sorry. Nineteen, 28, 19. 28. 28, sister. Thank you, Jesus. Praise you, Lord. Hallelujah. 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 Thank you, Jesus. म्हणटकूच वचोन सगळ्या राष्ट्रांक म्हजें शीस करात. बापाचे, पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवेन तांकां स्थान दिया. आनी हांवें तुमकां दिल्या ते सगळ्यो आज्ञा तांकां शिकोयात. आनी जाणो जाय सदांच सदांच हो काळा युगाचे संपाते पर्यंत हांव तुमचे सांगाताक आसतलो. कितें म्हणटा आमकां 19. Therefore go and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. 20. And teach them to obey everything I command you. And surely I am with you always to the very end of the age. So 19. देव आमकां कितें सांगता, वचात डिसायपल करा म्हणटा. कशें आमी डिसायपल करतले? 20 सांगता टीच देम. तांकां शिकोवयात, देवाचें उतर शिकोवयात. डिसायपल करात, सगळ्या संवसाराक वचात म्हणटा न्हू इंग्लीश कोंकणी. सगळ्या संवसाराक वचात आनी शीस करात. आनी आपणी तुमकां कितें शिकयलां विसाचे लायनीन सांगता तें तांकां शिकोवयात. सो आख्ख्या संवसाराक वयतले जाल्यार आमकां कितें जाय? सगळी भाशा जाणा जावंक जाय न्हू. सो पवित्र आत्मा सांगपाक लागलो. आनी हांव जाणा म्हाका प्रॅक्टीस आनी म्हाका वचोंकूय जाय संवसाराच्या कोनशांनी. देवाचें उतर परगटूंकूच जाय. हें म्हाज्या स्वर्गीच्या बापाचें बिजनेस. सो हें चालू दवरूंक जाय न्हू आमकां. आमचें न्हू बिजनेस हें देवाचें काम करपाचें बिजनेस कोणाचें? देवाचें न्हू. सो आमी केन्ना आमचेर पातयेवन देव आमी काल सांगलेलें न्हू लूक 12:12 पवित्र आत्मा उलयता न्हू. आमी केन्ना उबी रावता देवाचें उतर परगटू तेन्ना कितें उलोवंक जाय त्या टायमाचेर आमकां कोण शिकयता? होली स्पिरीट. For the Holy Spirit will teach you at the time what you want to should say. सो आमी डिपेंड कोणाचेर रावचें पडलें? पवित्र आत्म्याचेर न्हू. आनी पवित्र आत्मा आमकां सगळें शिकयतलो. इवन आतां तुका कोंकणी जावं इंग्लीश येयना, पवित्र आत्म्या वरवीं आमकां सगळें कळटा, अंडरस्टँडींग जाता. काल म्हाका सिस्टर सांगताली तूं कोंकणीन सांगता पूण म्हाका रेवल्युशन कळटालें तूं कितें सांगता. जरी तूं कोंकणीन प्रीच करता पूण आपणाक कळटालें सगळें
पवित्र आत्मा म्हाका शिकयतालो. The sister was telling me yesterday, when I was preaching and explaining in Konkani, the Holy Spirit giving a revelation what I was teaching, the topic. So पवित्र आत्म्याचें काम कितें आमकां कळना पासून जाल्यार तो शिकयता, पूण आमी आयकूंक तयार आसूंक जाय. सो आयज आमी पळोवया हिलींग फेकोणीचें. आमकां देवान ऑलरेडी फेकोणी दिल्या. या गॉड हॅज गिवन अस हिलींग or going to give us? Already given us, no? We are believing. And he do yes, कोणा कडसून येता? देवा कडसून? Whom the sicknesses come? From God? Sicknesses come from God? From devil. So we will see in James 1:17 where the sickness is coming. James 1:17. बरें आसा तितलें एक एक संपूर्ण वरदान वयतान आमकां येता. कितें संपूर्ण वरदान बरें तें सगळें वयसान येता आमकां. बरें तें वयतान येता आमकां. देवातान आमचेर देंवन येता. तेणीन सूर्य चंद्र आनी नखेत्रां हे सगळे उजवाड मोळबाड रचून घातला. पूण ताचे भाशेन तो आपुणूच केदीच बदलो ना आनी अशें केदीच मनान केन्नाच काळोखान साडिना. So every good and perfect gift is from above, coming down from the Father of the heavenly light, who does not change like shifting shadow. So all good and perfect gifts come from above, from God. No? And that gift coming down from the Father, heavenly light. उजवाडाक वचून उजवाड न्हू आमचो बाप सुर्गीचो सगळे बरे गिफ्ट बरी ती वरदानां सगळीं स्वर्गासान येता. हू डज नॉट चेंज लायक शिफ्टिंग शेडो. आनी ती चेंज जायना. आमचो शेडो कसो आमी वयता तेन्ना आमची सावळी चेंज जाता न्हू, तसो ते देवान आमकां कितें बरें गिफ्ट दिलां न्हू, बरें तें केन्नाच चेंज जायना. सगळें बरें तें देवासान येता. परफेक्ट म्हणजे कितें बरें तें स्वर्गासून येता. जशें सूर्य चंद्र नखेत्रां चेंज जाता ती, तशेंच देवान पळय आमकां कितें बरें दिलां न्हू. तेणी आतां बरयलां 1 Peter 2:24 जेजूच्या गायांनी आमी बरी जाल्या म्हणटा न्हू. तें केन्नाच चेंज जावचें ना. हें देवाचें उतर केन्नाच चेंज जावचें ना न्हू. आमी येवच्या पयलीं हे जेजूच्या गायांनी म्हणून जायतो लोक बरो जाला आनी बरो जाता. आनी म्हाज्या फाटल्यान जी येतलीं म्हाजी भुरगीं म्हाजी नातरां पंटुरां सगळीं तें उतर बरी जातलीं न्हू ना. कळोंक ना. सो देवाचें कितें येता न्हू वयरसाण चेंज जायना. हे देवाचें उतर कितें बरयलां न्हू तें चेंज जावचें ना.
बायबलान सांगता स्वर्ग आनी पृथ्वी काबार जातली, पूण हे बरयल्लें उतर केन्नाच काबार जावचें ना. Heaven and earth will pass away. My word, what is written, will not pass away. So what is written? 1 Peter 2:24, by the wounds of Jesus, I am completely healed. Not going to heal. I am already healed. This world will not change. Even I died. Even my children will say this word and get healing, no? They will be healed, no? This world is not going to change. संवसारांच्यो सगळ्यो वस्तू चेंज जाता न्हू, जायना? फाटल्या दिसांनी नोटी 500 नोट्स कितें जाल्यो? 1000 नोट्स. हां, कितें जालें? चेंज जाले न्हू. संवसाराच्यो वस्तू रोखड्योच चेंज जाता. आतां म्हणटा 2000 नोट्स चेंज जाल्यो. आयकलां? कोणा कडेन आसा जाल्यार? कित्याक हांव ATMान गेलें, म्हाका 2000ची नोट येयली आनी खंयच्या शॉपार घेयना, सगळे म्हणटा चेंज ना आनी म्हाका खबर ना. आनी त्या दिसांनी मोबायल पळोवंक नासलें मोबायलाचेर. हांवें भयणीक म्हटलें सगळ्यां कडेन चेंज ना. तें म्हणून तुका खबर ना ती चेंज जावपाची आहा न्हू, आतांच घेयना. सो हे देवाचें उतर कितें बरयल्लें आहा ते केन्ना चेंज जावचें ना. हे संवसाराच्यो वस्तू चेंज जातल्यो. हे दुयेंसां डॉक्टरान दिलां न्हू, दुयेंसां ती चेंज जातली, जावची ना? आं, कित्याक तें बरयलां न्हू देवान ऑलरेडी. वयरसान सगळें बरें तें येता. ऑल सिकनेस वील चेंज, नो? ऑल द डॉक्टर रिपोर्ट वी गोइंग टू चेंज? ओ नो? Change, no? A word of God, what is written in the word of, what is written will be changed. Word of God going to change? God say, no, heaven and earth will pass away. My word, which is written, will not pass away. So आमी खेचेर डिपेंड रावंक जाय? डॉक्टर रिपोर्ट्स, डॉक्टर देव? आं, ना न्हू. Did doctor is God? No. We should not give a place, God's place to doctor. आमी केन्ना देवाक जागो दिता. आमी देवा दोतोरांक जेन्ना आमी सोत मानता न्हू तेन्ना आमी दोतोरांक देव करता. हांव म्हणिना डॉक्टर वायट म्हणिना. डॉक्टर आमकां बऱ्याकूच आसा न्हू. आमकां कितें सिकनेस जाता तें सांगता. आं, आमी वचोंक जाय डॉक्टरा कडेन. कित्याक आमकां तें सांगता कितें जालां दुयेंस. तेन्ना आमकां कितें जाता, इजी जाता न्हू त्या दुयेंसा कडेन उलोवपाक, ना? I didn't say doctor is not good. Doctor is good. We must go to the doctor. When this is the sickness, whatever, we can speak to their sickness, no? We're going to learn that later. So, दोतोर बऱ्याकूच आसा. पूण आमी कितें करता? दोतोरान रिपोर्ट सांगलें म्हणटकूच आमी भियेता न्हू. देवान बरोवन बासून दवरल्यार आमी भियेता न्हू. देवान ऑलरेडी आमी जेजू खुर्सार पळयल्यार जेजू म्हणटा सगळे दुयेंस आपूण त्या खुर्साचेर बेश्टो मरोंक ना जेजू. आमचे एक दुयेंस पिडा जी जाता आमचे कुडीक ती आमकां ऑलरेडी जेजून ती खुर्सार घेवन मेलोलो आसा न्हू. सो आमी स्वत मानता. आमी डॉक्टरान सांगलें म्हणटकूच कितें आमी करता तशें हांवूय करतालें. म्हणजे आमी सगळ्यांक सांगता म्हाका हें दुयेंस जालें, म्हाका दुयेंस जालें, म्हाका दोतोरान हें दुयेंस जालें.
आतां आमी कितें करपाक जाय, जें कितें बदलचें ना तें उलोवपाक जाय न्हू. हें दुयेंस बदलतलें न्हू, दोतोरान सांगलां तें दुयेंस बदलतलें न्हू, कित्याक तें संवसारांतलें, हें स्वर्गा वरसून येयलां. आमी आतां वाचतालीं न्हू, आमी वाचतालीं न्हू जेम्स 1:17, सगळें वयरसान येयलें, सगळें बरें तें. आनी दुयेंस खंयसून येयलें, हें संवसारानसून न्हू. दुयेंस देवा कडसून येवंक ना न्हू. सो तेका लागून आमी जाणा जावंक जाय दुयेंस कोणा कडसून. आनी हें दुयेंस जे डॉक्टर दिता तें चेंज जातलें, पूण जें देवान बरोवन दवरलां आमकां, आमी जेजूच्या गायांनी बरीं जाल्या, तें केन्नाच चेंज जावचें ना, केन्नाच बदलचें ना. आमी न्हू सारकें डिपेंड रावंक जाय, हें बदलना ते वस्तूचेर आमी डिपेंड रावंक जाय. आतां संवसार आमकां केन्नाय सांगतलो ही तांती खाल्ल्यार बरें, थोड्या दिसांनी बरें न्हू, तांती खावंक जायना न्हू. नकळें बदलता न्हू संवसारांतलें एक एक कितें सांगलें जाल्यार, पूण हें देवाचें उतर न्हू, केन्नाच बदलचें ना. तें घेवन आमी सदांच उलोवंक जाय. जेजूतून बरयलां, बरोवन दवरलां की तुज्या गायांनीच हांव बरी जाल्या. खूब फारां म्हाजी टेस्टिमनी, म्हाकाय डॉक्टरान एक रिपोर्ट दिल्लो, सदांच सांगतालो तुजें सगळें चडटा, कांयच देवाना, तूं सदांच केन्ना चॅकिंगाक वच, कित्याक घावो जाल्लो म्हणून. तुजें सगळें वयर चडलां, सगळें तुजें कांयच सकयल ना, सदांच चॅकिंगाक वच, बँडेज करूंक वच, तेंच सांगतालो. पूण आमचो फोकस हेचेर आसलो, म्हाजो फोकस देवाच्या उतराचेर. दोरी तो कितें सांगता डॉक्टर, कित्याक तो रिपोर्ट चेंज जातलो न्हू, डॉक्टर रिपोर्ट चेंज जातलो न्हू, पूण हें देवाचें उतर केन्नाच चेंज जावचें ना. हांव उलयत रावतलें, ना जेजू हांव तुज्या गायांनीच बरी जाल्या, हांव जेजूच्याच गायांनी बरी जाल्या, कित्याक जेजून सांगूंक ना फुडें हांव बरी जातलीं, हांव ऑलरेडी बरी जाल्या. सो झगडून झगडून जाली बरी, म्हणजे तेंच उलोवन उलोवन देवाचें उतर. आतां आमकां डॉक्टर म्हणजे काल आमी शिकतालीं न्हू एंजल देवाच्या दुता वरसून. आमी सगळीं हॉटेलान वयता, कोण तरी वयता हॉटेलान च्या पिवंक, वयता न्हू, थंय वेटर आसा न्हू, आनी वेटरांक आमी ऑर्डर दिता तेन्ना कितें करता आमी, आमी घरा कडेन कितें रांदता तें तांकां दी म्हणटा आनी ते आमकां दितले. आं तेंच्या मेन्यू आहा न्हू, तेजेर कितें आसा तेंच आमकां ऑर्डर करची पडटा न्हू, आनी तेंच तें ऑर्डर हाडटा न्हू आमकां. तशेंच आमकांय देवान मेन्यू दिला, बायबल आसा न्हू, वायट बूक आहा न्हू ना, सो आमी ऑर्डर करूं शकता आनी आमचें एंजल देवाचें दूत आसा तें आमकां हाडचें ना. आमी जेन्ना हॉटेलान वयता तेन्ना ऑर्डर करता चाव भाजी, आनी तो चाव भाजी हाडटा, आमकां दुबाव आसता हो चाव भाजी हाडटलो काय, आसता कोणा आमकां दुबाव आसा, पूण आमकां देवाच्या उतराचेर कित्याक दुबाव, इवन तें बरयलेलें आसा, आमी ते मेन्यूचेर आसा, मेन्यू आहा तो न्हू हॉटेलान, तेजेर आमी स्वत मानता तो वेटर वचून आमकां हाडटलो म्हणून हें हांव कितें ऑर्डर करता. तशेंच आमकां हे देवाच्या उतराचेर स्वत मानता आमी, तशेंच आमचे देवाचे एंजल ते दवरलेले आसा आमकां घेवन येतले म्हणून मारता. ते एंजलांचे त्या वेटरांचेर आमकां, जशें वेटर आसा न्हू हॉटेलान वचून आमकां ऑर्डर हाडटा, तशेंच आमकां हे एंजल आसा, देवाचे एंजल आसा. केन्ना आमी देवाचें उतर उलयता तें आमचें काम करताच, जशें ते वेटर हॉटेलान वचोन आमची ऑर्डर पास करता आनी घेवन येता आमकां कितें जाय तें. इवन एकदां एकदां टायम लागता न्हू, ऑर्डर रोखडीच येता, टायम लागता. तशेंच जेन्ना आमी देवाचें उतर उलयता तेन्नाय बीन केन्ना केन्ना टायम लागता. समजता
आमी देवाचें उतर उलयल्यार कितें जाता तें आमचें एंजल वचून आमचें कितें जाय तें आमकां हाडटा. We go to very often in the hotel, no? We go, no? What do? We take the menu and we order. From the menu, we order, no? No? If what we want. And what they have. No? And what the waiter do when we order? They go and bring, no? Same way, we have a menu called Bible, white book. When we confess the scripture, when we speak the word of God, they go and bring same what we order. As we order him, as we say, by the wounds of Jesus, we are healed. What the angel will do? They bring the result, no? By the wounds of Jesus, we are healed. No? The angel job, like a waiter. As we believe in the waiter, when we say whatever they in menu, and they're going to bring. Same way, we must believe in the word of God, what is written, and the angel will bring us what we want. When we believe and say the scripture. Sometime, no? Thief, आम्ही पोया जॉन 10:10. एकदा न्हू आमचे कडेन देवाचें उतर आमी उलयता. आमकां कितें सांगता? John 10:10. The thief come only to steal and kill and destroy. I have come to give. I have come that they might have life and have it to the full. It full the full. जेजू कितें म्हणटा हांगा? चोर येता चोरूंक, नागोन उडोवंक आनी जिवेशी मारूंक, आनी हांव येयलां तो तुमकां जिवीत दिवंक. Thieves come not but for steal and kill and to destroy. I am come they might have life, and that they might have it more abundantly. So चोर येता म्हणटा आमच्या जिवितान कितें करूं? चोरूंक, नागोवन जिवेची मारूंक. कसो येता चोर? जे आमी आतां देवाचें उतर म्हणटा न्हू, जेजूच्या गायांनी बरें जालें, ते चोरूंक येता. आनी कितें न्हू चोरूंक येना, तो देवाचें उतर चोरूंक येता. ताका खबर आहा न्हू, आमी देवाचें उतर जर आमच्या काळजान बागलून दवरलें आनी तोंडांसून उलयलें जाल्यार आमकां बेकोणी आसा न्हू. न्हू ताका लागून तो चोरूंक, नागड उडोवंक आनी जिवेशी मारूंक आमकां येता. पूण जेजू म्हणटा आपूण तुमकां जिवीत दिवंक येयला, सुभामपणाचें जिवीत. जिवीत कसलेंच कितेंच उणें नासलेलें. जेजू म्हणटा आमकां जिवीत दिवंक येयला, बरेपणाचें जिवीत, दुयेंस पिडा नासलेलें. आनी हो चोर कितले दीस रावता? आतां घरान एक चोर येयलो, कितले दीस रावता? आमी ताका राव म्हणीत जाल्यार तो रावतलो न्हू. जेवण बीन ताका दिल्यार तो वयतलो. आं तशेंच हे दुयेंस कोण? चोर. कित्याक देंवचाराक वचून येता दुयेंस बीन, आनी देंवचार ताका एक चोरूय म्हणटा, ताका चोरूंक येता तो आमचे. सो ताका आमी चोरपाक दिता न्हू ना. चोर येता फक्त चोरूंक. आमच्या जिवितान कितें चोरूंक येयला? आमची भलायकी चोरपाक येता न्हू. कितें चोरपाक येता आमच्या जिवितान? भलायकी चोरपाक येता न्हू. चोर येता थोड्याच तेंपाक येता अशी, तो थोड्याच वेळाक न्हू. जर आमच्या घरान आतां सांगलें आमकां चोर येतलो आनी चोरूंक, आमी चोरूंक दितलीं घर? कितें करतलीं आमी? कितें कोणाक तरी हेल्पाक आपयतलीं न्हू. हे कूड आमचें घर न्हू. आतां घरान आमच्या
दुयेंस घेवन वो चोरूंक येयला. आमी कितें म्हणटा, चोर म्हणिना. आतां डॉक्टरान रिपोर्ट सांगलो म्हणटकूच आमी भियाता. आमी हे आमच्या घरान चोर येयला ताका आमी धांवडोवंक सोदता. कोण तरी दुयेंस घेवन हो चोर येयला आमच्या घरान, आतां एक कुडीन, आमी धांवडटा ना न्हू. सपोज आमच्या घरान एक सुणो सारके किडे पडले, ओदो भयण सांगताली किडे पडले आनी तो येवन आसा घरान आमच्या. सो आमी कितें करतली ताका, वच रे वच वच. हय, आमचे कडेन ऑथॉरिटी आसा न्हू ताका धांवडपाक. आमी धांवलो नाल्यार तापोवन ताका वच भायर म्हणटली न्हू, सारकी कितें तरी घेवन. तशेंच एक कुडीन आमचे मेळे दुयेंस बीन सारकें, कुडीक आमचे मेळे करता आख्खे, ताका आमी धांवडटा. Sickness come from devil, no? He's a thief. So we allow in our body the sickness called thief. We're not using our power, our authority to destroy and take the authority to go out from my body. As one dog come with the wounded and some in our house, what we do? A dirty dog come from the mouth and he came and sit inside the house. What do we do? We say, go out. Yes? Very slowly. Go out. With authority, go out. And something else, in the hands, and the dog will live. Same way, the sickness comes from devil and is ruling in our body. So same way, we must use our authority and say, get out in the name of Jesus, as we tell the dog. You understand? हांव कोणागेर गेल्ली, ते मनशाक कॅन्सर आसलो आनी तो बॅडीर आसलो. आनी ताका आमी एक्सप्लेन करताली, हें सगळें एक्सप्लेन केलें ताका हांवें, कशें धांवडूंक जाय कितें. चोरा म्हटल्यार ताका कळत ना. मागीर ताका हांवें सांगलें, हें घर तुजें? आमी गेलो, हय आपणाचें घर म्हणूं लागलो हो. हांवें सांगलें, ना तें म्हजें घर. ना, कितें करतलें तूं? हांव हें म्हाजें घर म्हणटा आनी हांव रावता ह्या घरान. आतां आमी कितें करतलीं? तुमची घरान येवन हांव जर सांगलें म्हाजें घर, डॉक्युमेंट दाखयतले न्हू? दाखोवचें ना? हे पळय म्हाज्या नांवार आसा, ओ म्हाज्या सासूबायच्या नांवार न्हू? दाखयतले न्हू डॉक्युमेंट? पूण हांवूय दाखयतलें डॉक्युमेंट म्हाज्या नांवार, डुप्लिकेट. तुमी झोकटतले न्हू? ओगी रावतले? घे हें घर तुजें, घे वच म्हणटलें? तशेंच देवचार आमचे कुडीन अशें डॉक्युमेंट दाखयता डुप्लिकेट. तुजी कूड पळय अशी जाल्या. आमकां बरोवन दवरलेले डॉक्युमेंट ना आमचेशी? आसा न्हू? आमी दाखयता काय तेचोच रिपोर्ट आमी स्वत मानता? आं, तो कितें सांगता तेच आमी स्वत मानता न्हू? आमी सांगता ताका बी बरोवन दवरलेलें आहा 1 Peter 2:24, बाय द वुंड्स ऑफ जीसस आय एम कंप्लिटली हील्ड. दाखयता? घराक आमी झगडटा. तेन्ना ताका कळ्ळें कितें सांगूंक सोदता तें. तेन्नाच्यान तो वायट बूक आनी 1 Peter 2:24 जेजूच्या गायांनी बरो जालो तो म्हणून लागलो. आनी थोड्या दिसांनी 10 दिसांनी कितें आमचो असोच रिट्रीट आसतालो. त्या रिट्रीटाक येयलो तो चलोन, बॅडीर आसलो. कित्याक? तिणें स्वत मारलें न्हू? चोर येयला म्हणून म्हाज्या कुडीन चोरू. केन्ना केन्ना न्हू हे दुयेंस आमकां टेस्ट येता न्हू, टेस्ट येता न्हू परत.
हील जालें म्हणटकूच सारकेंच हील जालें म्हणून आमी कितें करता ओगीत रावता देवाचें उतर बीन सोडटा कित्याक आमकां पेकोणी मेवळी न्हू आनीक देवाचें उतर कित्याक जाय न्हू न्हू करिना आमी आतां सपोज हांव परतूय तुमच्या घरा येयली थोड्या 2 म्हयन्यांनी हांव परत येयली तुमगेर आनी डुप्लिकेट पेपर विटनेस घेवन येयली हें घर म्हाजें तूं कितें करतलें परत दुसरे डॉक्युमेंट दाखयतलें तेच डॉक्युमेंट दाखोवचें ना कितलीं वर्सां ती केस कोणाची तरी 10 वर्सां केस चलता पूण एकूच डॉक्युमेंट दाखयता म्हणटा हेंच म्हाज्या नांवार आहा दाखयना आमी आनी झगडना कोर्टान झगडना एकूच डॉक्युमेंट घेवन झगडना आमी तशेंच आमी आमकां जेन्ना दुयेंस परते परते येता दाखयता आमकां सिमटम तेन्ना आमी त्या सिमटमाचेर वचोंक जायना आमी परत ते डॉक्युमेंट दाखोवंक जाय एपय 2 वर्सां जालीं हें उतर म्हणून म्हाका पेखोणी मेवल्या आतां हांव तेंच उतर म्हणून परती पेखोणी घेतली जायना येयना टेस्टींग येयना येता न्हू कळटा न्हू सगळ्यांक तशेंच आमकां टेस्टी येतल्योच सांगूंक ना देवान तुमकां टेस्टी येवच्यो ना म्हणून देवान सांगलां येतल्योच तेजेरूच येतल्यो परते परते तूं त्या हेजेर घोट जायनाय न्हू ह्या सिकनेसाचेर खरोच तूं झगडोनाय न्हू ह्या सिकनेसाचेर घोट जायना तप तप परत तुका चिंतना सांगतली पळय तुका हें परत जालें दुयेंस तेन्ना आमी कितें करूंक जाय सेम बरयल्लें उतर घेवंक जाय न्हू परते परते कितलेय फार आमकां सिमटम येवं वो तकलेन आमचे चिंतना येवं आमी कितें करूंक जाय तेंच उतर जें उतर बदलना तें उतर घेवन परते परते आमी झगडोंक जाय देंवचार गिवप केन्नाच दिना वो चोर न्हू केन्नाच गिवप दिना सोडून दिना ना ना तें आयकना म्हणून तो परतो आनीक आनीक कितें घेवन येता पूण आमी सोडून दिता न्हू गिवप दिता न्हू देवाचें उतर दिना आमी कशें गोट धरून रावंक जाय तेका लागून न्हू देवाचें उतर सांगता आमकां जॉन 8:31 आमी न्हू कंटिन्यू आसूंक जाय रिगून आसूंक जाय देवाच्या उतरान कितलेय आमकां त्रास येवं Then Jesus said to Jews, which believe in on me, if you continue in my word, then you my disciple indeed, and you shall know the truth, and truth shall be free. जेजू शिसांक जरी म्हाजे शीस तुमी जावंक जाय म्हजे शीस तुमी जावंक जाय जाल्यार तुमी कितें करूंक जाय देवाच्या उतरान रिगोवन रावंक जाय Continue in the word of God, then you shall know the truth, and the truth shall make you free. तेन्नाच आमकां हें देवाचें उतर जेन्ना आमी समजतलीं न्हू तेंच उतर आमकां स्वतंत्र करतलें तेंच उतर आमकां सुटका दितलें केन्ना आमी त्या देवाच्या उतरांत रिगून रावल्यार कंटिन्यू इन द वर्ड ऑफ गॉड तेन्नाच आमी कितें करता एक रिट्रीट जालो आसूं आतां जेच्या गायनी हांव बरी जाली न्हू काम करता देवाच्या उतरां हॉलिडे न्हू करिना आमी आं नाका देवाचें उतर बरी जालें न्हू आतां आनी कित्याक जाय देवाचें उतर करिना देव कितें म्हणटा जर हें सिकनेस हें दुयेंस तुका जी पेकोणी मेवल्या ती कंटिन्यू आसूंक जाय जाल्यार तुज्या जिवितान तूं कितें करूंक जाय देवाच्या उतरान रिगोवन रावंक जाय ओतू सिस्टर सांगताली आमकां आमी देवचार येता देवचारान अशें केलें तशें केलें आनी आमी हें करता पूण सिस्टर कितें म्हणटा आपूण देवचाराक दावडटा देवचार म्हाका भियाता म्हाजे कडेन लागीं सुद्दां येना कित्याक कित्याक आन्सर हांगा कित्याक ती कंटिन्यू इन द वर्ड ऑफ गॉड न्हू
आमी जो देवाच्या उतरान सदांच रिगोवन आसले, एकूच रिट्रीटाक गेले, एक 10 दीस 15 दीस बसले, घरा वचून हॉलिडे घेतली. आमचे कडेन तें हिलींग कितें आमी पेखोणी घेवन गेल्या ती आमकां उरतलें? आं, सांबाळूंक आमचे कडेन जावचें ना. जातलें? ताका लागून कितें करूंक जाय, आमी सदांच देवाच्या उतरान रावूंक जाय. तूं थोडी म्हणटली आमी कशी देवाच्या उतरान रावूंक जाय न्हू? युट्यूबाचेर टॉक आसा, खूब टिचींग आसा. कसलें टिचींग जाय आमकां? हिलींग, गुरजांनी पावोंक जाय, रिणांनी आसा, सुटका सगळे टॉपीक आसा थंय, ते आमी आयकूंक जाय. आमी आतां आमकां देवान देवाची खोशीत आमकां पेखोणी दिवपाची. 10 कोडकार जेजूची येयले तेन्ना जेजू तांकां म्हणूंक लागलो न्हू, गुरुजी आमची काकूट कर, म्हणजे आमकां हेतूनसून सोडे. जेजू म्हणूंक लागलो म्हजी खोशी तुका जाता जाल्यार म्हणूंक लागलें. तेन्ना तो म्हणूंक लागलो जेजू म्हजी खोशी तुका पेखोणी दिवपाक, जेजूची खोशी आमकां बरें जिवीत दिवपाक. ताका लागून तो म्हणटा जॉन 10:10 आपूण तुमकां जिवीत दिवंक येयला, जिवीत. दुयेंस पिडा नासलेले जेजू आमकां जिवीत दिवंक येयला. ताका लागून म्हणटा न्हू तो, तेजी खोशी आमकां सगळ्यांक ताका खोशी ना. आमकां दुयेंस पयलें, एक आवय बापायक आमच्या दुयेंसान पयली बरी म्हणटली ती आवय बापूय, आमची आवय सुद्दां ना न्हू. म्हजी आवय जेन्ना म्हाका जॉयंटीस जाली तेन्ना आख्खो दीस आनी रात म्हाजे पांय दामताली फोडटा म्हणून. तिका खोशी नासली. तसोच कितलो व्हडलो म्हजो सर्गीचो बाप जो म्हाका रोचला, ताका म्हाजो हुस्को ना. ताका जाय हांव दुयेंसान भोंवलेली, पिडेन भोंवलेली, नाका न्हू. ताका लागून तेणी आपल्या पुताक ऑलरेडी संवसारान धाडलो आनी खुर्सार सुद्दां खेळयलो. कसलें मरण तें, कसलें व्हडव्हड्याचें मरण तो मेला न्हू. तेणी कितें केल्लें? जेजून कितें केल्लें? जेजून कांय करूंक नासलें. तो नितिमोन आसलो. तो आमचे सगळे दुयेंस, आमचे सगळी पिडा रोग जो डॉक्टर रिपोर्ट दिता तो सगळो, आनी आमचे श्राप, आमचे लॉस, आमचे रीण सगळे खुर्सार घेवन तो मेला. हांव जेन्ना साम्स 22 वाचताली, 17 पावली, हांव जाणा आसलें आमी जेजूक पळयता न्हू, खुर्सार पळयता आमी जेजूक. आमी कितले गायो दिसता जेजूक? 3 न्हू. आमी 3-4 म्हणटा गाये न्हू, दोनी हातींनी, पांयाचेर आनी बालो, इतलेच गाये दिसता न्हू. हांवूय जाणा आसली इतलेच गाये जेजून घेतल्या. जेन्ना साम्स 22:17 पळयलें, तो म्हणटा म्हजी हाडां सुद्दां कावंट करूंक जाताली, म्हाजी हाडां मेजूंक जाताली. तेन्ना कळ्ळें ओ कितलो घायलो आमच्या पासत. आमची हाडां मेजूंक जाता? कोणाची तरी हाडां मेजूंक जाता आमकां? ना. कित्याक? स्कीन आहा, कात आसा, सगळे फ्लॅश सगळो आसा आनी आमकां मेजपाक जायना. जेजूची कित्याक मेजूंक जाताली? हां, तेजे कुडीक मासूय नासलें. इतलो म्हज्या आनी तुज्या पासत तो घायल्लो. आनी ताका लागून तो बरयता 1 Peter 2:24 म्हज्याच गायांनी तुमी बरी जाली. जे गाये हांवें खुर्सार घेतल्या त्या गायांनीच आमी बरी जाली. ताका लागून तेणी बरयलां. आमचें फक्त कितें काम? आमचें कितें? सोत मानूंक जाय जेजू खरेंच
जें कितें बरयलां तें म्हाका आनी तुका, आनी तें बरयलां तें उतर केन्ना चेंज जावचें ना. आनी हे डॉक्टर रिपोर्ट आमकां केन्ना दिता? आतां न्हू. आनी आमकां बरोवन केन्ना दवरला? आमी 2023 म्हणटा न्हू, ना? दोन 2023 वर्सां जालीं म्हणटा बरोवन दवरला बायबल न्हू. सो हे देवाचें उतर कशेंच चेंज जावचें ना. देवाचें जें कितें देवान आमकां करून दवरलां खुर्साचें तें केन्नाच बदलचें ना. हांव एक टेस्टिमनी सांगता. आमचेच फॅमिलीन एक भयण, तिच्या पोटान खूब दुखतालें. सदांच म्हणटाली ती, म्हज्या पोटान दुखता, म्हज्या पोटान दुखता. एक दीस डॉक्टरागेर गेली आनी डॉक्टरान सांगलें तिका, तुज्या पोटान ट्युमर जाला आनी तूं केन्ना मोडटली ती कोणाकूच खबर ना. आनी ती येयली आनी म्हाका फोन मारलो. म्हाका म्हणूंक लागली, म्हज्या भुरग्यांक पळय आं, म्हाज्या भावाक सांग म्हणूंक लागली. हांवें म्हणलें कितें जालें आं, कितें जालें तुका? सो आपूण डॉक्टरागेर गेली. दोतोरान सांगलां म्हाका 1 मिनीट बसून, म्हणजे केन्ना मोडटली तें आपणाक खबर ना. हांवें सांगलें वळ. दोतोरान सांगलां. हांवें म्हणलें तुका जेजू कितें सांगता, कित्याक तिका आमी बायबल बीन ते वाचतालीं, वायट बूक बीन. तुका जेजू कितें सांगता? हांवें म्हटलें जेजू तुका साम्स 91 लास्ट लायनीन सांगता, तूं नात, म्हणजे गॉड हॅज ब्लेस अस विथ लाँग लायफ. सो आमकां देवान मोठ्या, म्हणजे चड लांब आंवकाव आसा देवान आमकां रोचला. हांव कितें म्हणटा तें, एक दीस ब्रदर प्रे करतालो कोणा, हांवें आयकलेलें ब्रदर जॉन्सन. तो म्हणटा कितें, गॉड हॅज ब्लेस्ड अस विथ लाँग लायफ टू सी द ग्रँडचिल्ड्रन. यू वॉज प्रे. हांवें तिका तेंच सांगलें, तुका देवान मागल्या नातरां पोंटुरां पळोवपाक. तुवें नातरां पोंटुरां पळयलीं ना म्हणूंक लागली. ओके. आनी तिच्या जिवितान परत आमच्यान न्हू, जेन्ना आमकां अहें सिकनेस येता तेन्ना आमी आमची गोवायकी टेस्टिमनी पयली आमच्या जिवितान कितें जालें ती. हांवें तिका ती टेस्टिमनी, तिका तिच्या जिवितान जायत्यो टेस्टिमनी आसल्यो, पूण 2 टेस्टिमनी तिका हांवें उडास केल्यो. जेन्ना तिचो घोव मलेरिया हॉस्पिटलान गेलो, डॉक्टरान ताका कितें सांगलेलें, ताका मलेरिया आनी फाल्सिगो मलेरिया आनी डायबिटी हाय आहा. 3च राती दिता. आपूण फक्त 3 राती दिता ताका. 3च राती दिता आनी तो मागीर तुका कितें सांगूंक जाय तें सांगता. 3 राती गेल्या शिवाय आपूण तुका कितेंच सांगिना. आनी ती हांवें सांगलें पळय, त्या टायमाचेर दोतोरान गॅरंटी दिवंक ना. आनी हांव तेन्ना नासलें. ही सगळीं जाणां गेल्लीं आनी हांव मॅगझिनाचेर टेस्टिमनी वाचताली. एक टेस्टिमनी आसली, ICUसून एकल्याक एक देवाचो मनीस गेलो आनी ताका सांगलें जेजू तुज्या बरोबर आसा. आनी ती टेस्टिमनी आयकली तेणी आनी ती ICUसून डॉक्टरान तिका डिस्चार्ज दिली. इतली बरी जाली. आनी ती टेस्टिमनी आयकून म्हाका फोन येयलो, तूं रातीक रावपाक जाय तेजे कडेन. आमी गेलीं. वच जाल्यार ताका मॅडिसीन जाय आसलें आनी जी फॉर्मासीन ताका मॅडिसीन मेळटालें ती फॉर्मास बंद जाली. आनी म्हजो कजन आनी हांव बांबोळी हॉस्पिटलान, थंय मेळटा म्हणल्यार थंय गेली. थंयसून येताना न्हू म्हापसा पर्वरी अशें मदींच शेतांनी म्हाका एक आवाज येतालो. हांव ताका न्हू वखद नासतना बरो करतलो असो न्हू कानार मारतालो सारको. हांव ताका वखद नासतना बरो करता, हांव ताका वखद हांव म्हाज्या कजनाक सांगता म्हाका एक आवाज येता. म्हणजे म्हाका तेन्ना हांव इतली देवाच्या उतरान नासली, वाचताली बायबल, वयताली हांव प्रेयराक. हांव ताका सांगता म्हाका एक आवाज येता, हांव ताका वखद नासतना बरो करतलो. हांव वखद नासतना. आमी तें स्लायटली आमी गेलीं, बांबोळी गेलीं, मागीर पेंजीम, मागीर तालिगांव, 3 प्लेसीर आमी तें वखद
पळयता वखद ना. बांबोये म्हणली आमी आत्तांच खावप अशें तेंचे कडेन आसोकूच जाय तें गव्हर्मेंट हॉस्पिटलान, पूण तें ना. मागीर आमी दोतोराक फोन मारलो, डॉक्टर तें वखद ना, आतां कितें करतलें आनी या तुमी म्हणून लागलो. ओके आमी येयलीं घरा. आमी ती म्हाका वाटेक सांगलें तेणी म्हाज्या कजनान, कित्याक हांव नासलें न्हू. डॉक्टरान फक्त 3 राती दिल्या. आनी हांव जेन्ना ताका टेस्टिमनी सांगतालें तें म्हाजें कजन म्हणलें आमचें तशेंच सांग जाय न्हू. हांवें म्हटलें वय. हांवें ताका एक स्क्रिप्चर सांगलें, Acts 16:31. If you believe, you and your family will save. If you believe, तूं एकलेंच जो स्वत मानीत एकलेंच जाल्यार तुजो आख्खो घराबो साल्वार जातलो. हें म्हणून आमी येयलीं आनी म्हाजी भयण आसली. हांवें आतां लेट जाली, सगळ्यांक रावूंक गावना. ताका घरा वयताना एकूच सांगलें ताका, John 14:6, I'm the life, I'm the way, truth and life. जेजू तो जिवीत, ताका जेजू जिवीत दिता. कित्याक जेजू जिवीत आनी ताका जिवीत इतलेंच म्हण. लेट जालें न्हू, कांय मागणें करूंक जावचें ना. आनी हांवूय तेंच म्हणटा म्हटलें आनी गेलें. आनी ताका 5 कितें पोटाक घालूंक जाय आसलें, फाल्सिगो मारलें आनी हाय डायबिटी. आनी कितें हाडलेलें ताका पेज. आमी विसरलीं ताका ब्रेड हाडपाक. आतां 5 उठून ताका आमी पेज दिली. हांवें सांगलें दी, जेजूच्या नांवान आमी दिवया. आनी कांय ना न्हू. आनी ताका एकूच इंजेक्शन आसलें, आनीक ताका पळय टॅबलेटां मेळोंक ना. सिस्टर येवच्या पयलीं धार धापलान ताका पेज भरयलें आनी तें इंजेक्शन दिलें. आनी डॉक्टर येयलो, म्हणजे 10 कसो डॉक्टर येयलो आनी आमकां पळोवपाक लागलो. रिपोर्ट केलो आनी हांसपाक लागलो. आनी म्हणूंक लागलो म्हाका पयलो आनी जाणां दोतोरान तेजी देवान तेजी केस बॉल पळय वयर गेलो तो सोडून दिलो. कळ्ळें? हो सारको बरो जालो. आतां तुमी ताका केन्ना घरा व्हरता? दोतोरान सारकी गॅरंटी दिवंक नासली. 3 रातीच दिल्ल्यो. पूण दुसरे दिसा डॉक्टर सांगूंक लागलो तुमी तांकां घरा कित्याक केन्ना व्हरता? तो बरो जालो. ताका लागून सांगता हांव, हे डॉक्टराचे रिपोर्ट जे कितें संवसारांतले ते चेंज जातले, पूण देवाचें उतर जें कितें बरयलां न्हू, जें कितें देवान बरोवन दवरलां तें चेंज जावचें ना. ही तिका टेस्टिमनी हांवें उडास केलो. तो बरो जालो न्हू. आमी ताका एक रात दवरलें आनी दुसरे दिसा घरा हाडलो. तशेंच तिची आवयक पॅरलायज जाल्ली. 2 टेस्टिमनी तिच्या जिवितांत खूब टेस्टिमनी आसल्यो. 2 टेस्टिमनी तिका हांवें उडास केला. पॅरलायज जाल्ली आनी ती हॉस्पिटलान आसली. 3 दीस ती हॉस्पिटलान रावली. दोतोरान तिका मरतली म्हणून कांयच ट्रिटमेंट करूंक ना. हांवूय कोणाचें आमी देवाचें उतर परगटूंक दुसरे कडेन आसलें. हांव जेन्ना हांव हॉस्पिटलान पावली तेन्ना ती सांगपाक लागली. म्हणलें कांय ना, जेजूच्या म्हणजे जेजू आसा न्हू. तेन्ना जेजूच्या गायांनी म्हाका येना, जेजू आहा न्हू गे आमचो, तो तिका बरी करतलो अशें. म्हणजे कित्याक हांव नको आसलें 1 Peter 2:24. आनी ती म्हणपाक लागली पळय आतां 3 दीस जाले डॉक्टरागेर आसा आमी. आतां आपणाक बील कितलें येतलें तें खबर ना आनी पयशे म्हाजे कडेन चड ना. हांवें सांगलें जेजूक सांग म्हजे कडेन कितले पयशे आहा तितलेच भितर हें बील येता डॉक्टराचें, तेज्या वयर येवचें ना. मनीस राव, जेजूक सांग आर्गां दी जेजूक. म्हाजे कडेन पळय जितले पयशे आसा तितलेच पयशा भितर हें बील फारीक जातलें. आनी खरेंच सांगता ते 10,000 आसले, 8,000 बील येयलें 3 दिसाचें. आनी प्रायवेट हॉस्पिटल. कित्याक देव आमचें आयकता. आमी सांगपाकूच जाय, आमी डिजायर करूंक जाय. आमी कितें करता कंप्लेन करता न्हू चड. जेन्ना आमी गुणगुणटा हो दोतोरागेर आनी कितले पयशे काडटलो कितें म्हणीत आसता, दोतोराचें कामूच तें पयशांचें आनी कितें आमी गुणगुणटा आमचे जिबेर. Proverbs 18:21 जिवीत आनी मरण, डेथ एंड लायफ ऑन आवर टंग. जिबेर आमचें मरण आनी जिवीत आसा. कितें आमी उलयता
आमी ते डॉक्टराच्या बद्दल उलयता तो बील आमकां भरपूर येतलें. कितें जातलें? भरपूर बील येतलें. मागीर आमी कंप्लेन करतलीं न्हू. ताका लागून आमी कंप्लेन जे कितें उलोवपाक जायना जे आमकां नाका तें. तिका कितें जाय आसलें? बील आसा तितूनच येवंक जाय आसलें. तर ती उलयत रावली. जेजूक आर्गां दिवंक ना. मागीर कितें जालें? तितलेंच येयलें न्हू. डिस्चार्ज दिलो तिका. कांयच बरें जावंक नासलें. पूण घरा वचून ती चलपाक लागली. पूण उलोवंक जायना जालें. जेजूच्या नांवानूच ती म्हणटाली जेजू म्हाजे कडेन न्हू ही सर्वीस बॅड डिलिव्हरी काडपाक म्हाजे कडेन जावची ना. 2 दिसांनी चलोन जेजून तिका चलयली. तो तिका उडास केलो आनी तिका हांवें सांगलें आनी रात जाल्ली न्हू. रातचो फोन केल्लो. दुसरे दिसा सकाळीं भयण आनी हांव ना भयण ना म्हाजे फ्रेंड आनी हांव गेली. आनी तेन्ना तिका विचारलें कितें जालां गे तुका? सर म्हाका दोतोरान अशें सांगलां. म्हटलें तिणें पूण तो म्हाजो रिपोर्ट न्हू. कितें म्हटलें तिणी? दोतोरान अशें तिका सांगलां सारकें तिका रिपोर्टाचेर आसा. पूण तिणें कितें केलें? आपली चिंतना जे देवाचें उतर सांगता तेजेर आपणाची चिंतना बदलली. कळ्ळें? सो डॉक्टराचो रिपोर्ट तिका सांगता तूं मरतली, तूं आनी वाचची ना. पूण तिणी बदललो. जेन्ना रिपोर्ट तिणी बदललो आनी परत ती 4 दिसांनी सोनोग्राफी काय कितें आसा म्हणून लागली आपणाची. वयता म्हणलें वच. आमी प्रे केलें वच सुशेगाद वच. आनी जेन्ना ती डॉक्टरान तिच्या पोटान सगळें ट्युमर जाला सांगलेलो. आं आनी जेन्ना डॉक्टराक गेली परत सोनोग्राफी काडली. तेणी आपणाची चिंतना बदलली आनी जेजूचेर सगळो विस्वास. जेजू तूं कितें करतलो तें तूंच कर दोतोर न्हू. तेन्ना तिका सांगलें मातशें कितें तुज्या पोटान आसा तुका हें करूंक जाय म्हणजे ट्रिटमेंट घेवंक जाय. पूण ती आनीक म्हणटाली कितें म्हाका किमो नाका रेडिएशन नाका. ती जाणा आसली न्हू. तिका खबर आसली कित्याक तो कॅन्सर ताका किमो आनी रेडिएशन दिवंक जाय. ती सदांच म्हणटाली जेजू म्हाका न्हू किमो आनी रेडिएशन नाका. खरेंच तेजें देवान मागणें आयकलें. तिका फक्त थँक्यू जिजस प्रेज यू लॉर्ड. तिका फक्त मानेपावलान हॉस्पिटलान 25 दीस बेश्ट तिका वाफ कशी उज्याची ते दिवपाक आपयलें. ती वयताली. मागीर डॉक्टर म्हणलो तिका तुका आतां बेलगांव वयचें पडटलें डॉक्टरा कडेन 3 दीस हॉस्पिटलान त्या. सो तरी ती म्हणटाली जेजू म्हाका किमो नाका आनी म्हाका हें नाका रेडिएशन नाका. आनी ती प्रेयराक वयताली आनी प्रेयराक कितें सांगतालें तिका तूं बरी जाल्या. जेजूच्या गायन तूं बरी जाल्या तेन्ना सांगतालें तिका. प्रेयराक वयताली आनी ती बायबल वाचताली आनी तें वायट बूक ती सोडिनासली. आनी जेन्ना ती एकदां गेली बेळगांवां आनी दुसरी फारा पळय गेली तेन्ना तिका डॉक्टरान सांगलें आनी ती म्हणटाली म्हाका न्हू हे प्रेयराक सांगता तूं बरी जाल्या तूं बरी जाल्या. म्हाका दोतोर कित्याक सांगिना. म्हाका दोतोराच्या तोंडानसून आयकूंक जाय की हांव सारकी बरी जाल्या. जी ती इतली दीस म्हणटाली न्हू. जेन्ना ती दुसरी फारा जेन्ना ती बेळगांव हॉस्पिटलान गेली तेन्ना दोतोरान तिका सांगलें तुका कांय ना ट्युमर ना कॅन्सर ना तुका किमो नाका रेडिएशन नाका तूं सारकीच बरी जाल्या. असलो आमचो भावार्थ आसूंक जाय. ते अजुनूय आसा. जातली 15 वर्सां तरी एक ब्रेक अजुनूय आसा. कित्याक आमी कितें म्हटलेलें मागणें करतना तूं नातरां पंटुरां पळयतली. आनी केन्नाय न्हू तो घोव केन्ना बरो नाता न्हू. एकदां न्ही हॉस्पिटलान ताका फूल पॉयजन जाल्लें आनी आमकां खबर ना. हॉस्पिटलान ताका एडमीट केलो ICUन एटॅक येयला म्हणून. आमी जेन्ना गेलीं हॉस्पिटलान
ताका आमी चड मागणें करूंक ना आयसीयून ताका हालयला तुका आमी ऑलरेडी मागणें केलां तूं नात्रा पंटुरा पयलं तूं मरता म्हणटा तो दोतोर सांगता ताका तूं म्हणजे मरतलो आमी ताका उडास केलो तुवें नात्रा पंटुरा पयलं तुजी ना म्हणलें आनी मरतलो गो तूं तुका कांय जायना इतल्या बेगीन जेन्ना आमी ताका मागणें करून घरा येयले तेन्ना तेजो रिपोर्ट कळ्ळो ताका फूड पॉयझन जाला म्हणून डॉक्टरान ताका एटॅक येयला म्हणून आयसीयून घातलेलो सांजचो ताका शिफ्ट केलो आनी दुसरे दिसा ताका घरा धाडलो आमी एकामेकाक न्हू जे मागणें आमी करता न्हू तेचो उडास करपाक जाय भावार्थ धरूंक जाय जेजू म्हणटा कितें तूं कितें मागलां तेजें स्वत मान आमी पळोवया मार्क शिकल्या आमी हेजेर मार्क 11:23-24 23 Truly I tell you, if anyone say to this mountain, go throw yourself into the sea, and does not doubt in their heart, and believe that what they say will happen, it will be done for them. Therefore, I tell you, whatever you ask for in prayer, believe that you have received it, and it will be yours. 23. Truly, I tell you, if anyone say to this mountain, आणि थोड्या बायबलाचे उलय, speak to this mountain. म्हणजे उलय. माउंटन म्हणजे कितें? दोंगर म्हणजे कितें? तुज्या दोंगरा कडेन उलय म्हणटा न्हू. दोंगर म्हणजे कितें? प्रॉब्लम. आमी जेन्ना हांव हें वाचतालें तेन्ना हांव दोंगर म्हणजे कितें म्हूण समजलें. दोंगर न्हू हें माउंटन हें आनी कशें हालतलें तर. जेजू सांगता दोंगरा कडेन उलय दोंगर हालतलें आनी पडटलें दर्यान वचून. हांव सदांच म्हणटालें हें कितें दोंगर. जेन्ना ब्रदर टीच करतालो हेचेर प्रॉब्लम न्हू. दोंगर म्हणजे आमच्या जिवितान कितें आसा प्रॉब्लम डॉक्टर रिपोर्ट रिना कसलें भुरग्यांचे प्रॉब्लम घोवाचे प्रॉब्लम पियाता कोण सोरो सिगरेटी ड्रग्सान आसा हे सगळे आमचे प्रॉब्लम आनी हेंचे कडेन आमी उलोवंक जाय. आमी कितें करता उलयता काय आमी सांगता प्रॉब्लमा बद्दल सांगता न्हू वचोन जाणाय म्हाजो चेडो शिकना मस्ती करता जेयना हें कितें जालें प्रॉब्लम. आनी आमकां देव कितें सांगता से टू दीस माउंटन ह्या दोंगरा कडेन उलय म्हणटा न्हू. आमी कितें करतालीं सगळ्यांक वयता तांकां दोंगर सांगतालीं न्हू न्हू. मागीर तो दोंगर वाडटा न्हू प्रॉपर 18:21 लागता हांगा मागीर तो दोंगर वाडटा. नो से टू द माउंटन गो थ्रो युअर सेल्फ इन द सी. तेजे कडेन उलय आनी तो दर्यान पडटलो न्हू. केन्ना आमी दोंगरा कडेन उलयतले तेन्ना वचोन तो दर्यान पडटलो न्हू न्हू. जेन्ना आमी उलयतलीं तेन्ना and does not doubt in their heart. आनी आमी आमच्या काळजान दुबाव धरी नासतना त्या दोंगरा कडेन आमी उलयच जाल्यार तो दोंगर वचोन दर्यान पडटलोच उलयतलीं तेन्ना आमी. बट बिलीव दॅट वॉट दे से वील हॅपन. आनी आमी स्वत मानूंक जाय काळजान अशें आसा तें बिलीव इन हार्ट. आनी कितें आमी उलयलां कितें आमी मागलां तें आमकां ऑलरेडी मेवलें न्हू काय मेळटलें मेवलें. इट वील बी डन फॉर देम.
आनी आमकां तें जातालें आमचें जें कितें आमी उलयलां न्हू. आतां जर आमी दोंगरा कडेन कशी आमी उलयतलीं, सपोज आमचे प्रॉब्लम आसा एक दुयेंस जाल्यार आमी कितें घेतलीं? 1 Peter 2:24 जेजूच्या गायांनी हांव बरी जाल्या न्हू. न्हू हे जर म्हाज्या जिवितान हो दोंगर आसा दुयेंसाचो जाल्यार हांव कितें म्हणटलीं? हांव जेजूच्या गायांनी बरी जाल्या न्हू. अशें आमी हें उतर घेवन ह्या दोंगरा कडेन ह्या आमच्या दुयेंसा कडेन आमी उलयतलीं तेन्ना तेन्ना तें म्हाजे कडेन जातलें. पूण दुबाव धरिनासतना जेजू म्हाज्या पासत मेला आनी तेणी म्हाजें सगळें दुयेंस घेवन मेला हें सारकें काळजांसान स्वत मानता आनी हांव जेजूच्या गायांनी बरी जाल्या तेन्नाच तें म्हाका म्हाजे कडेन घडोवन येतलें न्हू. कळ्ळें? आतां जर आमचे तरेतरेचे रिपोर्ट आसा. एक घोव आमचो दोंगर आसा, सॉरी, घोव आमचो सोरो पियेता. वो कितें करता जाल्यार आमी कितें करूंक जाय? दोंगर उलोवंक जाय काय दोंगरा कडेन उलोवंक जाय? तो आतां सोरो पियेता म्हण आमी सगळ्यांक सांगपाक जाय? ना न्हू. तेजे कडेन आमी उलोवंक जाय, दोंगरा कडेन उलोवंक जाय न्हू. कशी उलयतलीं आमी? देवाचें उतर घेवन न्हू. एक टेस्टिमनी सांगता. एके बायलेचो घोव खूब सोरो पियेतालो. 12 वर्सां जालीं म्हणटा लग्नाक आपणाच्या. आनी खूब सोरो पिवन तिका मारतालो आनी घरान कामाक बसून गेलो जाल्यार पयशे ना म्हणटाली. पूण जेन्ना ती प्रेयरां केली, आमी आमचो वायट बूक आहा न्हू, सगळ्यां कडेन आहा न्हू, आनी तुमी सगळींच मागणें म्हणटा न्हू, कन्सर्निंग मरी एंड फियर. तो हुस्क्या कोतीचें मागणें तें तिका सांगलें. आतां तिचो दोंगर कोण? घोव तेजो सोरो पियेता. तिका सांगलें, हें नांव घेवन तुज्या घोवाचें, हांव आसा थंय न्हू, हांव जाण आसा जेजू क्रिस्ताची कूड. तूं कोण? ए जाण आसा जेजू क्रिस्ताची कूड. सैतानाक दुयेंसाक तें आख्खें मागणें तिचें नांव घेवन तिका म्हणूंक लायलें. सकाळचे कितल्या फारां पळय, सकाळचे 10 फारां, दनपारां, रातचे, न्हिदच्या पयलीं 40 अशें म्हटलें तिणी. कितें जालें? तिच्या घोवान ते राती खुबूच तिका मारली. हे देवाचें उतर उलोवन टेस्टिंग खूब मारली. सर तिका कितें सांगलें? ब्रदरीन परत 40 फारां म्हटल्यार न्हू, आतां 60 फारां म्हण. आयज म्हणजे तूं देवाचें उतर त्या दोंगरा कडेन उलोवपाक वाडय तुजें. आनी जशें तिणी 60 फारां म्हटलें, सांजचे घोव तिजो सोरो पिवन येवंक ना. केन्ना केन्ना टेस्टी येता आमकां, आमी वाडोवंक जाय. आमी सगळीं चडशीं जाणां गाडी चलयता न्हू. आं स्पीड ब्रेकर येयलो न्हू, आमी गाडी थारयता न्हू. हय, बस बीन थारता आमची. चोट्टी येयली, चुट्टी येयली जाल्यार आमी गाडी थांबता आनी रावता हायसर काय आमी वयता? तशेंच आमच्या जिवितान देंवती, चोट्टी, स्पीड ब्रेकर आसतलेच न्हू. तेन्ना आमी कितें करूंक जाय? तेन्ना आमी कितें करता? गाडयेची रेस वाडयता न्हू. वाडयना? बसकार बीन गाडी फास्ट सोडिना मागीर ते रेसीचेर गाडी तेच स्पीड नासता न्हू. जशें सपोज रस्त्याचेर गाडी चलता तशीच चोट्टेचेर गाडी चलता ना. तशेंच आमच्या जिवितान सपोज हेचेर आनी आमच्या जिवितान जेन्ना चोट्टी येता तेन्ना आमी देवाचें उतर वाडोवंक जाय. जर आमी आतां 100 फारां म्हणटा आनीक वाडोवंक जाय. चोट्टी बीन येयले म्हणटकूच आमी कितें करता? सोडून दिता न्हू. आतां ते बायलेन ते घोवान तिका राती कडेन मारल्या म्हणून तिणी देवाचें उतर उलयलें सोडून दिल्लें जाल्यार तो घोव बरो जातलो आसलो? सपोज आमी जर ते खंय वचपाचीं आसा आनी आमकां चोट्टी मेवळी, गाडी आमी थंयच सारली जाल्यार आमी ते खंयसर वचपाचें ते प्लेसीर पावतलीं? तशेंच आमच्या जिवितान जेन्ना प्रॉब्लम जाता तेन्ना आनीक आमी देवाचें उतर उलोवपाक जाय. तो टायम आमचो घेवपाचो.
आनी त्या टायमार देंवचाराक खबर आसता हो तुजो टायम आसा, हे तुजी पेखोवणी तुज्या जिवितांत घेवपाची आसा. त्याच टायमार तो चडटी हाडटलो, देंवती हाडटलो. ताका लागून आमी देवाचें उतर सोडूंक दिवंक जायना. ताका लागून बायबलूय आमकां सांगता कंटिन्यू इन द वर्ड ऑफ गॉड. देवाच्या उतरान रिगोनूच रावल्यार आमी चडट्यो देंवतेचेर फास्ट रावतली न्हू. जरी आमी ड्रायवींग करीत रावल्यारूच आमकां चडटेर गाडी व्हरोंक जातली न्हू. सोडून दिल्यार जावचें ना न्हू. हांवूय भियाताली टू व्हिलर चलयताली खरी. चडटेर बीन पयलीं म्हणटकूच म्हाका दिसतालें म्हाजे कडेन जावची ना. फर्स्ट जशी प्रॅक्टीस करपाक लागली आतां वयता चडटेंचेर, देंवतेर बीन देंवता. प्रॅक्टीस जाय न्हू. तशेंच देवाचें उतर आमी उलयत रावता रावता आमकां कितें जाय तें मेळटलें न्हू. सोडून दिल्यार मेळटलें. समजता न्हू कशी आमी पेखोवणी देवान दिलोली आमी कशी घेवंक जायी. आमकां टेस्टी येतल्योच, रिपोर्ट एकदां एकदां नॉर्मल येवचो ना, पूण आमी कितें करूंक जाय, थीर रावंक जाय न्हू. जशी आमी घराक लागून आमच्या प्रॉपर्टीक लागून कितलीं वर्सां पासून झगडत आसता न्हू. एक भयण सांगताली, आमी थंयसर न्हू प्रे सर्वीस पयलीं आसली, लॉकडावनान बंद जाले, आतां परत न्हू आमी स्टार्ट केली खोपेलान त्या. आनी ती भयण 42 इयर्स 42 वर्सां केस लडटाली त्या घराची. आमी जेन्ना तिका सांगलें भयणीन नोट्स बरय, आमी कितें शिकयता ते नोट्स बरय तूं. आनी ती सारकी नोट्स बरोवंक लागली कितें शिकयता तितलें. तिजी केस तिच्या नांवार 42 वर्सांनी नांवार जाली. तिका हांवें विचारलें 40 वर्सां तूं कितें म्हणून झगडटाली, दुसरे डॉक्युमेंट हाडून झगडटाली ना म्हणूंक लागली. तेच जे म्हाज्या मायच्या नांवार आसा तेच डॉक्युमेंट आपूण 42 वर्सां झगडटाली. आतां आमी हो बरोवन दवरलेलो डॉक्युमेंट आमी कितलीं वर्सां झगडूं शकता न्हू. जर संवसारी वस्तूंक लागून आमी 42 वर्सां एकूच डॉक्युमेंट घेवन झगडटा जाल्यार आमचे कुडीक भलायकी हाडपाक ते डॉक्युमेंट घेवन आमी झगडूं शकना. 1 Peter 2:24 कितलीं वर्सां जेन्ना टेस्ट येता तेन्ना आमकां, जेन्ना आमच्या जिवितांत चडटी येता तेन्ना आमी तेंच उतर घेवन झगडूं शकना. काम जावचें ना आमच्या जिवितांत, जातलें न्हू. पूण आमी कंटिन्यू रावंक जाय देवाच्या उतरान, तेन्नाच जातलें. आमकां दोतोरा कडेन गेले आनी आमची कितें जालें म्हणटकूच आमकां दोतोरागेर वयता आनी दोतोर रिपोर्ट दिता, पूण आमी तितूनच रावंक जायना. आमकां तितूनसून भायर सरोंक जाय, सोयरानान येवंक जाय. जेजून आमच्या बसत कितें केलां काय, फॉर सिकनेस एन ऑल, तो आमच्या बसत मेला न्हू. तें आमी पळोवपाक जाय. जायते खूब आमी घुस्पट्टा न्हू. जायते खूब आमकां आमी जेन्ना वयता तेन्ना भुरग्यांची कंप्लेन, म्हणजे भुरग्यांची हे आसता, भुरगे जेयना न्हू, भुरगीं जेयना, भुरगीं शिकना, हेंच आसता. आमी सगळे दोंगरूच उलयता. आमकां देव म्हणटा दोंगरा कडेन उलय. आमी भुरग्यां पासत मागणें आसा वायट बुकाचेर, आमी दोंगरा कडेन जायते भाशेन उलोवं येता. ब्रदर एकदां सांगतालो तुज्या भुरग्या बद्दल, फादरीन ताका कितें सांगलेलें, भुरगीं जेन्ना तुजी न्हिदता न्हू, ताका दोगा चेडवां, तेन्ना हात धरून तेंचेर मागणें कर सांगलेलें. भुरगीं सगळीं आमी जाणाता, भुरगीं मस्ती करता, मस्ती जेयना, सगळ्यांक खबर आसा. हांवें पळयलां आमच्या फॅमिलीन. पूण जेन्ना आमी ब्रदरीन सांगलें तेन्ना जायतीं भाव भयणांनी हात धरून मागणें स्टार्ट केलें. त्या टायमाचेर जायतें बरेंपण दिश्टी पडटालें भुरग्यांचेर. एकीचो भुरगो 18 वर्सां 20 वर्सां आसतली तेन्ना, तो इतलो म्हणटा आपणाक तापयतालो, रातभर TV पळयतालो.
आनी इतलो म्हणटा राग घातलो. आपणीन म्हणटा पयलीं स्टार्टींग म्हणटा तेजेर हात दवरतना तो उठोवंक लागलो. मागीर म्हणटा आपण तेजे चादरीक बँकिटाक गोड धरून मागणें केलें. सर्वेस्वराचो आत्मो तेजेर आहा. देवान तेका लूक फॉर 18 देवान तेका अभिशेक केला. आपल्या मोगान बोल्ला. जशें म्हणटा आपूण म्हणूंक लागली 8 दिसां भितर तेजे चेंजिनस पयले. कितें केलें तेणी? दोंगरा कडेन उलयलें आनी सोत मारलें आनी तें तेजे सवय घोडलें न्हू. आनी आमी कोणाक एक आवय आसली, तिजें चेडूं न्हू सदांच रातचें लेट नायट येतालें खंय आनी बेश्टी म्हणटा झगडी जाताली आमची. चेडूं म्हाका माय म्हणिना, उलोच करिना म्हाका माय म्हणून. आमी तिका सांगलें जें कितें आतां आमी जें कितें करता न्हू आमी करता न्हू एकदां तापयता म्हणजे आवयचेपण आमी दाखयता न्हू. दाखयना? एक आवय तूं म्हाजें भुरगें, हांवें तुका जल्माक हाडला. पूण ते एक टायम आसता. बायबलूय आमकां सिरातान सांगता भुरग्यांक ल्हान आसतनाच मारा, देख दाखयात. ल्हान आसतनाच. व्हडले जाले म्हणटकूच ना. सो व्हडले जाले म्हणटकूच आमी आवयो भुरग्यांची फ्रेंडां जावंक जाय. फ्रेंड तें आमी तिका एक्सप्लेन केलें. आनी तिका सांगलें आतां तुजें चेडूं आतां येयलें दारा लेट नायट. विचार तेका कसो दीस जालो तुजो आयज खंय म्हणजे बरें हें कर, तापो नाका. जशें ती सद्दां करूंक लागलें पयले दिसा ते म्हणजे मामा गॉन मॅड म्हणूंक लागलें. म्हणजे तेची आवय पिशी जाली. कित्याक ती तेका बरी विचारता न्हू हरशीं सदांच कितें लेट जालें कितें सदांच तुका हें हांव बसपाचें तुका दार उगडूं. आनी आयज ती सडनली म्हणटा कहो तुजो दीस गेलो आयज, कशें आसा तूं? ते 2-4 दिसां म्हणटा तेका पयले दिसा तेणी म्हटल्यार सदांच तेंच जालें न्हू. ते म्हणटा मोवाळ्ळें काळीज तेजें आनी आपणा कडेन उलोवपाक लागलें थोड्या दिसांनी. आनी जेन्ना ते रिट्रीटाक येवपाचें आसलें ती आवय तेची रिट्रीटाक आफयली तिका आमी. तिणी खंय ते चेडवान मम्मी तूं वयता बॅग पॅक करून स्वता तिका ते रिट्रीट हॉलान पायलें. जे चेडूं आवयक आवय म्हणिनासलें, माय म्हणिनासलें. ते चेडवाचें बॅग ते आवयचें बॅग थोड्या दिसांनी आवयन जेन्ना ते दारार तेच्या रुमाच्या तिका भितर व्हरपाक एंट्री नासली. चेडवाच्या रुमान तिका येवपाक एंट्री नासली. पूण तिका सांगलें आमी दाराचेर हात दवरानी म्हूण चेडूं न्हिदता तेन्ना. तिणी केलें. तिणी तेन्ना इम्प्रूवमेंट पळयलें. जें कितें तिणी उलयल्लें कितें मागलें तिणी सोत मारलें आनी तिच्या जिवितान घडलें. असले दोंगर आसा आमच्या जिवितांत न्हू ना. तेका लागून आमकां देव सांगता ते दोंगरा कडेन उलय आनी सोत मान जें कितें तूं मागलां तें. काल एक बेबी येयलें धाकटें. जेन्ना आमचे प्रेयर सर्वीस म्हापसा एम्ब्रोरान जातालें तेन्ना तो रिक्वेस्ट आसलो आनी ब्रदर जॉन्सनान तेका कशें मागणें केल्लें. ते हॉस्पिटलान 8 दीस 1 वीक चड दीस नासचें ना 1 वीक जाल्लें. तेणी कितें मागणें केलें तें स्कुलाक वयता कॉलेजीक वयता लग्न जालां. ते भुरगे कितल्या दिसाचे 1 वीक 1 वीक आसलो तेका. आतां म्हाका दिसता 5-6 म्हयने जाले. आनी दोतोर तेका गॅरंटी दिनासलो ते मरतले. आनी तेजी न्हू तकलेची 4 ऑपरेशनां केल्या. आनी कोणी तर काल त्या बेबीक पळयलें जाल्यार कोणूच म्हणचो ना 4 ऑपरेशनां केल्या तेची. आनी ब्रदरीन तेचेर मागणें केलें आनी तेंचे भितर कोण तरी एक अनभावात उलयतालो म्हणजे सोत मानिनासलो देवाच्या उतरान. तेणी सांगलें कितें पळय हांवें हें भावार्थाचें मागणें केलां. तुमी अनभावात उलोवन देवाच्या उतराच्या आड उलोवन एगेन्स्ट उलोवन तुमी म्हाज्या मागण्याचें इसवण करूं नाका. केन्ना केन्ना न्हू देवाचे मनशां येता आनी भावार्थाची मागणें करता. ऑलरेडी हील तुमी बरी जाल्या
आनी आमी म्हणटा मागीर मातशा वखतान कितें मागणें कर म्हाजें नाल्यार बरो जावंक ना न्हू. अनभावार्थ हे देवाच्या उतराचे एगेन्स्ट. आतां आमी कितें मागणें केलें तुमचेर, तूं ऑलरेडी बरें जाला. आतां हांवें कितें स्वत मानूंक जाय, हांव ऑलरेडी बरें जाला. आमी कितें करता, वयता वयता प्रे फॉर मी न्हू, म्हाजे पासत मागण्यान दवर, म्हाजे पासत मागणें कर म्हणटा न्हू. अनभावार्थ आसा थंय जेजूक काम करूंक जायना. आमी आयकलां न्हू, नाजरात तेजो गांव आसलो, तेज्या गांवांत तो गेल्लो. तेजी खोशी आसली त्या गांवांत ताका मिलाग्री करपाची, बरेंपण दिवपाचें, पूण तेजे कडेन जावंक ना म्हणटा तो. कित्याक? तो लोक आसलो सगळो अनभावार्थ, म्हणजे देवाच्या उतराचेर आड उलयतालो. हो कश्यो मिलाग्री करता, हो थाव्याचो पूत, हो कार्पेंटराचो यो, एका खंयची हे सगळे दुबाव. जेन्ना आमी असली दुबावाची मागणी करता तेन्ना देवाक आमच्या भितर काम करपाक जायना. देवाक फक्त भावार्थ जावो, काम करूंक जाय जाल्यार जेजूक भावार्थ जावो. ताका लागून तो हेब्रोवाची चिट 11:6 म्हणटा, भावार्था विणे म्हाका कोणीच मानवलेली जायना. भावार्थ तर म्हाजे कडेन ना जाल्यार हांव देवाक मानवलेली जायना. ताका लागून आमकां भावार्थ जाय जाल्यार देवाचें उतर आयकूंक जाय, कंटिन्यू इन द वर्ड ऑफ गॉड, तेन्नाच आमचे कडेन भावार्थ येता. कळटा? दुबाव आसल्यार देवाक काम करूंक जायना. इवन आत्तां आमी मिलाग्री पळोवन गेल्या. आत्तां हांव जर म्हाजे कडेन चलोंक जायना जाल्यार हांव चल्ल्या आनी मातशें वखद वचोन हांव कितें उलयतां, म्हाका चलोंक जायना जाल्यार आमकां देव म्हणटा हार्डन हार्ट, म्हणजे निबोर काळजाची. बायबलान आसा मार्क 6:6 5,000 लोक आसलो. जाणा तुमी, 5,000 लोक आसलो आनी जेजू रात आनी दीस तांकां परगडटालो. 3 दीस जाल्ले आनी लोक सो भुकेल्लो असो. तांकां जेजूक 3 दिसांनी कळटा ती भुकेल्लो आनी तांकां बसयता तो. आनी तेंचे कडेन कितले उणे आसले? 2 नुस्तीं आनी 5 उणे आसले. उड आसा? बायबलान बरयला एग्जाम्पल. 2 नुस्तीं आनी 5 उणे आसले आनी जेजून कितें केलें? ते लोक 5,000 आसले. जेजून फक्त देवाक वयर उबारलें आनी आर्गां दिली आनी ते 5,000 दादले सगळे लोक तांकां ते पावोवन उरले. ही मिलाक जाली. मातशे वखतान दुसरे दिसा सुमार शीस जेजू वांगडा वयताले. तर जेजून तांकां म्हणजे फारीज्यो अशें, म्हणजे तुमी चोतरायेन रावा कितें तरी म्हणजे अशें सांगलें. तेंचे चिंतन कितें जालें, जेजून आमकां तेंच्यांनी जेवण हाडूंक ना म्हणून आपणाक जेजू म्हणटा कितें तरी थीर रावा. पूण एक्चुली तांकां जेजू सांगतालो हे फारीजेवांच्या उतरां उलयता न्हू, कितें कितें टॅप करता तेजे कडसून तुमी पयस रावा, ते सोमाले जेवणा वरसून म्हणून. पूण तेन्ना तेंच्यांनी हाडण तेज्या पयलींच मिलाक केल्ली न्हू, तेज्या पयलींच मिलाक केल्ली न्हू. 5,000 लोकांक जेवण दिलें. तांकां दोगां तिगांक जेवण दिवंक जेजू कडेन जावचें नासलें त्या टायमार. पूण तरी कितें केलें तेणी? काळजां निबोर केलें. आमी हे सुवातेर न्हू, म्हणजे केन्ना आमी प्रेयर सर्विसीक वयता थंय आमी मिलाग्री पळयता आनी मातशे वखतान डॉक्टर रिपोर्ट जाल्यार कोणी म्हटलें तूं जावंक ना दिसता बरो वय म्हणटा आनी आमी परत कितें करता? काळीज आमच्या देवाच्या उतरा कडेन निबोर करता, स्वत मानिना न्हू. जायना आमचेशी? कळोंक ना? यू अंडरस्टँड? सो आमी ती मिलाग्री पळयता. आय विल एक्सप्लेन यू लेटर. मिलाग्री पळयता आमी आनी आमी स्वत मानिना. मातशा वखतान वयता 4 जमणींतली चोर येवन आमचे देवाचें उतर जें आयकलेलें तें चोरून व्हरता. कित्याक आमचे कडेन अणभावार्थ आसा थंय न्हू मिलाक जायना. जेजून आनेकूय ऑफर सांगलेली. जारियसाचें चेडूं न्हू, जाणा न्हू, जारियस आपलें चेडूं बरें म्हणटा कितें?
जेजूक सांगता यो सगळे लोक बोल्लोलो आसा. हांव मातशें तुमकां डिटेल सांगिना. थंय येता आनी ताका जेजूक घेवन वयता तो. आनी ते भितर त्या मदीं एक बायल 12 वर्साची ब्लिडींग तिका जातालें आनी ती हील जाता. ती हील जाता फक्त तिचें म्हणून कितें जालें, दोतोरागेर आमी सगळीं दोतोरागेर वयता. ती दोतोरागेर वयताली, 12 वर्सां तिच्या आंगार जातालें आनी तिचे दोतोरागेर वचून आख्खे दुडू जे कितें पयशे आसले तितले सगळे काबार जाल्ले. जेन्ना आमचे कडेन पयशे ना जाल्यार आमी कोणाक पळयता, देवाक न्हू. आनीक आदार ना न्हू आमकां. तिका त्या टायमाचेर उडास येता, आतां पयशे ना, कोण फॅमिली ना, आतां कितें करतली हांव. त्या टायमाचेर तिका उडास येता, कितें आयकलेलें तें, आनी ती म्हणटा कितें, जेजूच्या आंगस्थानाक हातूंत लायल्यार हांव बरी जातली. आनी ती जेजू तेन्ना येता तेन्ना ती बरी जाता. कित्याक थंय हरशीं खूब लोक आसलो, चिटकावन सारको भरतालो, तरी जावन ताका जें कितें उलयतालें त्या उतरान देवाच्या एंजलांनी, देवाच्या दुतान तिका वाट करून ताका हात लावपाक आनी बरी जाली. आनी हो जारियूस ताका घेवन वयतालो. ताका राग येवं शकतालो, पूण त्या टायमाचेर ताका मातसो फुडें गेलो आनी तेच्या घरा कडले लोक येयले आनी गुरुजीक त्रास दिवं नाका, तुजें चेडूं मेलें. पूण जेजू ताका सांगता, तूं भियों नाका, भावार्थ दवर. म्हणजे जें कितें आमी मागलां, जें कितें आमी मागणें करता तेची सोत मानूंक जाय. भावार्थ दवर. जें कितें आमी उलयलां, आतां कितें आमी मागता न्हू हांगा, आं बरो जालो जेजूच्या गायांनी, तें आमी घोट धरून रावंक जाय. तोच ताका जारियूसाक सांगता, तुवें कितें मागलां तें घोट धरून राव. आनी जें चेडूं बरें जालें. मागीर गेलो थंयसर, थंय कितें आसलें, लोक सगळो रडटालो, दुबावाचें मागणें न्हू, तें मेलें म्हूण रडटालें. आनी जेजू म्हणटा, भावार्थ दवर, तूं कितें मागलां, तुजें चेडूं बरें जालें. सो ताका थंय दुबाव आसा म्हणून तेणी कितें केलें, ते लोक जे कोण रडटाले, दुबावान आसले, तांकां भायर काडले आनी फक्त भावार्थी मनशांक भितर घेतले आनी थंय चेडवाक म्हटलें उठ आनी ताका खांक दी, आनी तें चेडूं जिवंत जालें. अशें आमी जेन्ना एकदां मागणें करतना आमच्या मदीं अनभावार्थ आसता, तेन्ना आमचे कडेन आमचें मागणें आन्सर जायना. ताका लागून जी कोण अनभावार्थ आसा तेंच्या कडेन आमी चड अनभावार्थ उलयता न्हू, थंय मिलाग्री जायना हांगला न्हू जेजून नाजरत गांवांत, बिकॉज तेचे भावार्थ ना म्हणून सांगला म्हणून न्हू. सो जेजून जशें भावार्थ नासलेले तांकां भायर काडले, अनभावार्थ आसले, तशेंच आमच्याय घरान, आमच्या फॅमिलीन जर आमी भावार्थाची उतरां उलयता आनी आमकां जर ती बेखोणी जावं कितें दिश्टी पडना जाल्यार आमी चॅक करूंक जाय, कोण तरी अनभावार्थ उलयता, म्हणजे देवाच्या उतराच्या आड उलयता. कळटा? ताका लागून आमी एकदां बेखोणी आमच्या जिवितांत दिश्टी पडना. आनी जेजू कितें म्हणटा, तूं एकलेंच सोतमान, तूं आनी तुजो घराबो साल्वार जातलो. आमी कितें कितें म्हणटा, आमकां सगळीं जायी न्हू, जेजून तशें सांगूंक ना, पूण तूं एकलें सोतमान, तूं एकलें सोतमान, तुजो आख्खो घराबो साल्वार जातलो. हे दिसांनी हांव कोणागेर प्रेयर सर्वीस, आमची क्लासी आसता बायबल क्लास, हांव गेल्ली. ती भयण म्हाका एके दोगा भयणीची गोवायकी सांगताली, टेस्टिमनी. ती कितें म्हणटा, दोगांय आतां लग्न जावन डायवर्साचे म्हणजे गोवाक सोडपाचें. ती पयलीं एक टायम ब्रदर जॉन्सनाची टीम मेंबर आसली. सो आमकां जेन्ना आमकां ब्रदर जॉन्सनान शिकयता तें सारकें देवाच्या उतराचें शिकयता न्हू, देवाचें उतर कशें घोट धरूंक जाय तें. ती आसली, लग्न जाली आनी घोव कितें सांगूंक लागलो तांकां, जरी कॅथलीक जावन प्रेयराक वचो नाका, प्रेयराक वचो नाका. कितें जालें, कंटिन्यू ना न्हू, प्रेयर सोडलें. आतां म्हणटा सारकी अशी दुख्खा भरीत आसा की तांकां तेंचे कडेन कांयच जायना, म्हणजे तांकां आतां घोवाक सोडूंक जाय, घोव असो करता तो असो करता. कित्याक आमी कंटिन्यू, देव कितें म्हणटा, तूं एकलें सोत मान न्हू, हांव जर बायल
देवाचें उतर स्वत मानता हांवें कंटिन्यू करूंक जाय, देवाच्या उतराक वचोंक जाय. कित्याक म्हजो देव कोण? जेजू. आनी देवाचें उतर ताका पयलीं सुवात दिवंक जाय. हांवें ताका सांगलें पळय खंय मिस्टेक जाल्या तेंची ती कळटा. देवान कितें सांगलां, तूं एकलेंच स्वत मान. देवान सांगूंक ना तुजे घोव बायल भुरगीं येतकूच स्वत मारले म्हणटकूच तुमी साल्वात जातली ना न्हू. आमी कंटिन्यू करूंक जाय न्हू. आतां म्हाका देवाचें उतर म्हणल्यार हांवें कंटिन्यू करूंक जाय. ताका सांगलें जेन्ना हांव पासून लग्न जालें तेन्ना हांवें पयलींच सांगलेलें म्हाका प्रेयर सर्विसाक वचोंक जाय. हांव देवाच्या उतराक वयतली आनी हांव देवाचें उतर परगडटालें तेन्ना. सो ओके हांव सांगिना चुट्टी येता म्हणून. जेन्ना कितें आमी मागणें केलें म्हणटकूच चुट्टी येताली म्हाका. म्हाका अशें पासून म्हटलें तुका जर देवाचें जेजूचेंच करूंक जाय आसलें अशी ती भयणीतून म्हाका सपोर्ट दिल्लो हें करपाक. आनी ती म्हणूंक लागली तूं कॅथलीक म्हणजे तूं कित्याक हिंदू फॅमिलीन हें जालें. हांवें न्हू जाप दिवंक ना, हांवें तोंड म्हाजें उगडूंक ना, हांव ओगी रावली. हांवें जशें घोवाचे कडेन टायम येता तेन्ना हांव उलयली पळय म्हाजें लायफ फक्त जेजूच्या उतराचेरूच आसा. हांवें म्हाजें जिवीत फक्त जेजूकूच दिलां. सो म्हाका जेजूकच उतर परगटूंक जाय आनी म्हाका मागण्यांक वचोंकूच जाय. म्हाका देवाचें हांवें पयलीं पासून चिंतलेलें हांव लग्न पासून जाली जाल्यार हांव देवाचें काम करतलीं, हांव देवाचें काम सोडची ना. आनी हांवें स्टार्टिंगूच पयलींच जावच्या पयलींच सांगलेलें हांव जेजूचें काम कशेंच सोडची ना, हांव प्रेयराक वयतलीं. जायते वर्स मदीं जायते टेस्टींग येयलें पूण जेन्ना लॉकडावनाच्यान पळयलें तेंच्यांनी देव कसो म्हाज्या आदाराक पावता. जरी आमी दोगांय कामाक वचना लोक आमकां कसो इवन कोण लॉकडावनाचेर 500 रुपया पासून दिवपाक कोण हें न्हू कठीण न्हू. म्हाका एक एकदां म्हाज्या बँक अकावंटाचेर 10,000 एक लास्ट इयर कोण 50,000 म्हणजे जितलें हांव देवाचें काम करताली हांव नको कोण. पूण मागीर म्हाका कळ्ळें पूण तें म्हाज्या एकावंटान देव आमकां पोसतालो त्या टायमाचेर. तें सगळ्यांनी पळयलें आनी ती जेन्ना हांवें सांगलें न्हू हांव देवाचें काम करता आनी हांवें बायबल क्लास स्टार्ट केली कॉन्फरन्स कॉलाचेर 3:30 ते 5, 7:30 ते 9 पर्यंत. तेन्ना तांकां कळ्ळें देव कसो आमकां मनशाच्या रुपान आदाराक पावता तो. आनी हांवें त्या टायमाचेरूच सांगलें घोवाक आनी हांव कामाक वयची ना, हांव फक्त देवाचें उतर फूल टायम करतली. आतां म्हाका हें ना, म्हाका कळ्ळें जेजू म्हाका त्या पयलीं म्हाका दिसतालें कितें हांव कामारूच गेल्यार म्हाका पोसतली, म्हाका कितें गरजो आहा त्यो म्हाका मेळटल्यो अशें दिसतालें. जेन्ना म्हाका लॉकडावनाचेर कळोन येयलें की म्हाका म्हाजेर डिपेंड रावंक जायना देवाचेर आनी देव म्हाका जाय तें दिता, तेन्ना ताणून फूल टायम आमी देवाच्या कामाक स्टार्ट करपाक लागली. आनी हांवें घोवाक सांगलें न्हू, घोवान म्हाका सांगलें तूं देवाचें काम कर, आतां फूल टायम देवाचें काम कर. मागीर फॅमिलीकूय सांगलें ताका आतां देवाचें काम करूं न्ही. 5 years आसलें न्हू पूण हांवें मदीं तेंच्यांनी सांगलें म्हणून हांव वयतालीं, हांव येतालीं आनी कॉन्फरन्स क्लास ऑलरेडी बायबल कंटिन्यू इन द वर्ड ऑफ गॉड आसलें हांव. जेन्ना आमी डिसिजन घेतलें फूल टायम तेन्ना सोमतेंच एक हें येयल्यो म्हणजे एका डिझायर आसली आमची एक वुमन मिनिस्ट्री बायलांक पळोवपाचें हें आसलें. आदी आमी 10 वर्सां पयलीं तें तयारी करतालीं पूण तें आतां रिजंटली 4-5 वर्सां जालीं आनी आतां आमकां सांगलें ऑक्टोबरान कोणी एक भावान ब्रदर प्रकाशान तुमी थंय तुमकां जॉब आहा तुमी वचा म्हणून. सदांच वयचें पडलें. पयलीं कितें जालें सदांच जावचें ना कित्याक आमी डिपेंड आसा आमच्या फॅमिलीचें हें तें सगळें घेवन बसले न्हू आमी पयलीं ल्हानपणासून. आतां फूल टायम देवा कडेन सदांच मागणें देवाचें तांकां शिकोवपाक वचपाक जावचें ना. पूण आमी स्टार्ट करपाक लागली, स्टार्ट केलें. आमचें फुकट सगळें जाणा न्हू. ब्रदर जॉन्सनान देवाचें उतर फुकट दिलां, फुकट दिवंक जाय न्हू. आमी कोणाचेच पयशे घेयना आनी आमी वयताले. ते विचारताले आमकां तुमचें कशें जाता. आमचो देव आमकां पोसता, देव आमकां सगळ्या गरजांनी पावता.
हें आमी तांकां सांगताले. आनी अशें आमी काम करून करून न्हू सदांच वयतालें आं तांकां भुरग्यांक. खूब इम्प्रुवमेंट आसलें. ती सगळीं अशीं आसलीं 3-4 वर्सां वयत आसलीं. जेन्ना आमी देवाचें उतर तांकां शिकयतालीं तेन्ना तांकां सेन्स येयलो आनी ती घरा वचपाक लागलीं. म्हणजे घरा वयता आतां आमी घरा वयता, आमची फॅमिली आहा ती आहा. पयलीं ती आमकां 2 दीस कांयच सांगिना. मागीर तांकां जायते देवाचें उतर सांगून सांगून एकलें आसलें फक्त कितें कोणी कितें म्हटलें जाल्यार हात कातरताले. हांव मरतां. ताका आमी देवाचें उतर दिवन म्हणून तेच्या वांगडा ताका एक्सप्लेन करून तें आजुनूय बरें. आनी हें आमचें काम चालू आसलें. आमी कांय आस करूंक नासलें आं. खंयचे पयशे आमकां कोण दितलो कितें कांय ना. पूण आमी सदांच पेट्रोल घालून आमचेंच पेट्रोल घालून आमी सदांच वयतालीं. मागीर तांकांच कितें दिसलें, एक दीस वुमन डे आसलो न्हू. वुमन डे सेलेब्रेट करता न्हू. ते दिसा आमी वचोंक नासलीं. 2 दिसांनी तेणी फोन केलो, तुमी केन्ना येतले. हांवें सांगलें आनी कितलो टायम आसतलो. आमी अमकें अमकें टायम आनी अमके दिसा वयतलीं. आनी तो आमकां 4 जाणां आसलीं न्हू आमी. तो आमकां पेट्रोलाच्यो स्लिपी घेवन येयल्यो. एकल्याक 10,000च्यो स्लिपी पेट्रोल घालपाक. स्लिपी 300 रुपयाच्यो स्लिपी, त्यो 10,000च्यो. पळय देव आपल्याक केन्नाच रिणान रावना. आनी आमी आसूय करूंक नासले. आमी चिंतूंक नासलें आं हें आमकां 10,000च्यो स्लिपी. आनी ते जाणा आसले आमी पयशे घेयना म्हणून. तो म्हाका सांगूंक लागलो पयलींच, कित्याक हांवूच गेल्ली तेजे कडेन, पळय तुमी तें रॉंग घेवनाका, हांव बीन तुमकां हें तुमच्या कामाक लागून दिता. ना ना, आमी हो बायलांचो दीस सेलेब्रेट केला न्हू 2 दीस पयलीं, त्या दिसा आमी तुमकां दिवपा आसलें. आमी नासलीं दिसा, आमी हांगा येयल्ली खबर ना म्हाका. सो हो बायलांचो दीस सेलेब्रेट केला, तें तुमकां गिफ्ट. कित्याक आमी घेवची ना न्हू, नाल्यार हें तुमकां गिफ्ट म्हणून दिलें. मागीर आमी म्हणजे जेजू कारगार कितलें आमी काम करता न्हू, आमकां दिसता कितें आमीच काम करतलीं आनी आमीच पोसतलीं म्हणून आमी कामाक वयता. अशें एक्चुली देव कितें म्हणटा, मनीस कसो जियेता, देवाच्या तोंडांतलें उतर भायर सरता त्या उतरांसून मनीस जियेता न्हू. ना मॅथ्यू 4:4 सांगता आमकां. जेजू सांगता त्या जेन्ना ताका सैतान टॅप करूंक येयलो तेन्ना ताका सैतानाक सांगता तो, मनीस उण्याच वरी जियेना पूण देवाच्या उतरान. सो आमकां कितें गरजेचें आहा संवसारान जियेतना? काम. हांव कॉन्फिडन्सान सांगता, पयलीं हांव आसलें तेन्ना म्हाका कामूच जाय अशें आसलें. पूण आतां देवाचें उतर जेन्ना न्हू म्हाका गरज आसली, जेन्ना गरज आसताली लॉकडावनार, हांव फक्त फिलिपियन्स 4:19 हांव जाणा देव म्हज्या सगळ्या गरजांनी पावता जेजू क्रिस्ता वरवीं. तें स्क्रिप्चर हें देवाचें उतर. आनी खरेंच म्हाका एकदां फुडें आसा म्हाका खंय तरी वचपाक आनी कोणाक म्हाका पयशे दिवपाक जाय आसले. हांव तें स्क्रिप्चर म्हणटा, म्हाका टेस्ट येता कांयच ना, पूण रातच्या 12 कोणी म्हाज्या एकावंटान 5,000 धाडले. हे स्क्रिप्चर म्हणटालें हांव न्हिदताना पासून लॉकडावन टायमार. तेन्ना कळ्ळें म्हाका चड गरजेचें कितें आसा हें देवाचें उतर. ताका लागून जेजू म्हणटा मनीस उण्यास वरवीं जियेना पूण देवाचें उतर, तोंडांतलें उतर भायर सरलेलें. सो आमची खंय मिस्टेक जाता तें आमकां कळटा. आमी जर एकलेंच स्वत मानीत जाल्यार आमचो आख्खो घराबो साल्वार जातलो. म्हाका जर देवाचें उतर मेवलां जाल्यार हांवें पाटलाव करूंक जाय. हांवें जेजूच्या उतरान कंटिन्यू रावूंक जाय. आमची भयणीक सारकी खबर आसा, ते देवाच्या उतरान कंटिन्यू रावले. 10 दीस रिट्रेटाक येताले तेन्ना तेचो घोव ताका सोडून वयतालो, पूण तेणी सोडून दिवंक ना. हो रावना, हो येयना, तशेंच येयलें. आतां 15 दीस रिट्रेटाक तेजो घोवूय तेच्या वांगडा बसता. कित्याक तेणी कंटिन्यू गेलें न्हू देवाच्या उतरान. ताका लागून देव म्हणटा, इफ यू बिलीव यू एंड युअर फॅमिली वील बी सेव्ड. समजलां न्हू सगळ्यांक?
कितें कळ्ळां तकलेन गेला? सो उबी रावया, टायम जालो. सॉरी चड टायम घेतलो. सुडकीचे बापा आमी तुका आर्गां दिन वाजता आयच्या वेळा पासत आयचे शिकोवणे पासत जे तुवें शिकयलां ते एका एकल्याच्या काळजान वचून तांकां सारकी समजणी गावल्या आनी तांकां कळलां तूं जें जिवीत दिवंक येयलां तें सुभामपणाचें जिवीत कशें घेवंक जाय आनी कसो चोराक वो दोंगरा कडेन कशें उलोवंक जाय. तुवेंनूच शिकयलां म्हणून पवित्र आत्म्या आमी तुका आर्गायता. दिन वाजता आनी सगळें बरेपणाचें जिवीत ऑलरेडी तेंच्या भितर काम करूंक तयार जाला म्हणून सगळ्या दुयेंसाचो नाश जाला, सगळ्या रिणाचो, सगळ्या श्रापाचो, सगळी लोजेच्या सगळे भिरांतीचो म्हणून जेजू आमी तुका आर्गां दिता. दिन वाजता हें मागणें हांव जेजू क्रिस्ताच्या नांवान करता. आमेन. आमचो रिट्रीट आसतलो हांगा 25 तारीख ते 30 तारीख पर्यंत कोंकणी रिट्रीट, रावपाचो रिट्रीट. तशेंच आमचे तुमकां ट्रान्सपोर्ट आसतलो वास्को, फोंड्या, मडगांव पर्यंत हांगा येवपाक. तशेंच म्हापसाय आसतलो ट्रान्सपोर्ट, म्हापसा, पणजे, पर्वरी, ओल्ड गोवासून. आनी तशेंच आमचो रिट्रीट आसता शेनवारच्या शेनवाराक म्हापसा, करसवाड्या, टाके कडेन. आनी सदांच शेनवारच्या शेनवाराक आसता. जेन्ना हांगा रिट्रीट आसता तेन्ना थंय रिट्रीट नासता. थँक्यू जिजस, प्रेज यू लॉर्ड. सुर्गीच्या बापा आमी तुका आर्गां दिन वाजता सगळे जो आमकां आदार येता, जो आमकां जी आमकां सगळो आदार JCILM ट्रेनिंग येता ते सगळे जेवणाक, सगळे कामाक, सगळ्या टीम मेंबराचेर, सगळे ब्रदर सिस्टर जी कोण प्रीच करता तेंचेर तुवें भरपूर आशिर्वाद वतयल्या परस 100 बारीक बारीक हांगा काम करता तेंचेरूय जेजू म्हणून तुका आर्गायता. आनी तशेंच हें आमकां घर डिलराचेर, ओनराचेर भरपूर डबल ट्रिपल आशिर्वाद देंवयलेल्या पासत सगळ्या शेजाऱ्यांचेरूय जेजू तुवें बरो पवित्र आत्म्याचो आशिर्वाद, मोगाचो आशिर्वाद देंवयल्या पासत जेजू आमी तुका आर्गां दिता. आनी जें आमकां जेवण रांदता जो आदार तेंचेरूय तुवें भरपूर आशिर्वाद देंवयला म्हणून जेजू तुका आर्गां दिता. आनी तशेंच हें जेवण तुवें बदल्लां तुजें रगत आनी मांस जावन जेन्ना आमी खाता तूं आमच्या भितर आनी आमी तुज्या भितर जियेता. ते पासत जेजू आमी तुका आर्गां दिता. दिन वाजता हें मागणें हांव जेजू क्रिस्ताच्या नांवान करता. आमेन. आमी सगळीं म्हणया जेजू हांव तुजें मांस खाता, जेजू हांव तुजें रगत पियेता, जेजू तूं म्हजे भितर जियेता आनी हांव तुज्या भितर जियेता. आमेन.